सुरवातेक आमी गीत गावया आय फो दयाल देवा. Dayal Deva kaklutica Bapa mogacha Bapui moro adwanaka Burgyang tuja sornaka Hey Jesus au kaklut magta dito lo Morpadieta Sormoja Patkan Katalta Ai Chandi Sogli Santa Ei Jesus Au Kaklut Mata Titolo Morpadieta Sormoja Patkan Katalta Ai Chandi Sogli Santa बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, आयस्तान प्राचीत काळान प्रवेश कोत्ता. प्राचीत काल शुभ काल. आमच्या जिवितांत फावो ती बदलणी हाडूंक हो काल एक बरो सोयक. 40 दिसांची ही नौसोडणेची यात्रा गोबराची खुणां घेवन आयस्तान आमी सुरू कोत्ता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. खरी नौसोडणी आमच्या काळजांतल्यान सुरू जावंक जाय. हे नौसोडणीची फळां म्हणल्यार आमच्यो बऱ्यो कोन्यो आमच्या जिवितांत ह्या प्राचीत काळान नौसोडणी हाडून आमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां उजीर दाखोवचे खातीर करिनासतना जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेन पावट्टाच्या खतखत्यान वांटो घेवया. आणि पवित्रीत आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळीं हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पसत बागीवन सदां सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थया.
सर्वेस्पर आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वणावण्यो आमी दोबावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर पिराचीत काळाची दडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. जयल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी पोत्तून येयात. तुमची आंगोस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी पोत्तून येयात, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. खास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुता कोण जाणू जायत. तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सोरेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनान एक तुतुरी वाजयत, एक पवित उपास फर्मायत, जमात बरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालकांक पर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कोड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सोरेस्पराच्या मुण्याऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सोरेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस, तुजें दायज केदन्यायचो माल जावंक निर्मू नाका. तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं. तेन्ना सोरेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकूत केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. सगलीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. काकूत सारा देवा काकूत करून दाखय, भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खत धुवन म्हाका नितोळ कर, रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेतां. सदांच मोचें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुका चोकमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या, थीर मन घडोवन देवा पोत्तून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं, उदार मनान म्हाका तो थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे सोशी पातकी पोत्तून येतले सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. भाग्योन पावलू कोरीतकारांक बरयलें दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशीन पोत्तून येयात. जेजू कसलेच पातक नासले, तरी ताचे सवे आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता.
तुमी देवाची कृपा घेतल्यात ती निर्फळ जावंक दिवंक नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुमकां आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. उद्गारा उबी रावया. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्र आयदोरात तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशां हुजीर तुमी दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर अशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तो तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केळें पडयता तो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्यां सारकीं जावं नाकात, लोकांक आपणाक पडोवचे खातीर देवस्थानी आनी रस्त्याच्या तिट्याचेर उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुणांत तूं भितर वच. दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसता तुज्या बापाक मागणें कर. गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना दोंग्यां भाशेन कोतीचें रूप तुमचे मुखार घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण ते लोकांक दाखयतात आनी आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुप्ती आसल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय. तुजें तोंड धांप आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज खेरीत भाशेन म्हाका आनी तुका एक कुरपेचो काळ. आयज प्राचीत काळाच्या सुरवातेकूच म्हज्या आनी तुज्या कॉपलाचेर वो माथ्यार गोबर घालून म्हाका आनी तुका उगडास करता. आयचो काळ हो प्राचिताचो काळ, म्हज्या आनी तुज्या दोणवणेचो काळ, जिविताचे नवसरणेचो काळ. अशें आसतना एक घडणेचो म्हाका उगडास येता. न्हू कॉलेजीक आसतना झेवियर्सान म्हापशां हांव नोको, तुमी गेल्यात जाल्यार तोर्नाटो कसो सिमिनारीत आसतना गेलां. ते म्हापशेच्या बाजारांत जायते पावटी त्यो सर्कसो येताल्यो, जाम्बो रॅम्बो म्हणून. आनी तोर्नाटो कसो हांवूय गेलां. पूण हे सर्कसीक वयताना एक प्रश्न म्हज्या मनांत सदांच आडखळटालो. तुमी तर भितर सोदता तेन्ना दोनूय बाजूनी पळयलां आसतलें, सर्कसीन जी जानवरां आसतात तांकां बांदलेलीं आसतात, केजीन घालून सायडीन लोकांक पळोवपाक लागून आसतात. आनी जेन्ना जेन्ना ह्या जानवरांक पळयतालो म्हज्या मनांत प्रश्न उप्रासतालो. आनी खेरीत भाशेन एका जानवराक पळयतना, आनी तो म्हणल्यार हत्ती. येदो व्हडलो हत्ती जे कितेंय उबारता, केद्योय जड वस्तू उबारता, कितें निसणटण करता. आनी हे येद्या व्हडल्या हत्याक एक सुमाराची
चेन घालून एका दांड्याच्या फुंट्याक धाकट्याशात बांदून दवरला. येदो व्हडलो हत्ती सगळेंच तर निसंटन कोत्ता, हें करूंक जायना? हो म्हज्या मनांतलो प्रश्न. एका दिसाक असो सर्कसीक गेल्लो कडेन तिका वावर कोत्तेल्या लागीं विचार केलो, अरे हें कशें जावंक जाता? आनी हो वावर करपी म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, जाणाय, हो जेन्ना हत्ती जेन्ना आमी ताका रानांतलो धरतात, जेन्ना सुमाराचो पिरायेचो पावता, मातसो बळवंत जाता तेन्ना तो खेरीत मोस्ती करता. आनी मोस्ती करता तेन्ना ताका बरीच मोठी चेन ताच्या पांयांत घालून, दोनूय पांयांत घालून ताका एक वरिश्ट झाडाक बांदून घालतात. आनी जितले पावटी तो हत्ती मोस्ती करता तितले पावटी वसोंक प्रयत्न करता, ताजो पांव दुखता, कांसार जाता आनी थंयच बसता. आनी जेन्ना आतां तो वाडलो आनी व्हडलो जाला, आतांय मोस्ती करता, आतांय चेन मातशें हें करता तेन्ना जोरी ती सुमाराची आसा तेज्यान मोडूंक जाता, वसोंक जाता, पूण ताका आदलो उगडास येता, तो आनी प्रयत्न करना, थंयच बसता. इश्टानो, प्राचीन काळांत सुरवातीच्या उतरान म्हाका आनी तुका उलो केला. भायल्यो वस्तू न्हू, पूण म्हज्या आनी तुज्या जिविताची नवसरणी करूंक उलो केला. गोबोर लावप, गोबोर उडोवप ही भोव पुर्विल्ली चाल. आदल्या कोरारांत तर गेलो जाल्यार दावीद राजा पातोक करता, गोबरान बसता. जाकोब आपले पातोक रडूंक गोबरान बसता. आदली क्रिस्तांवां जेन्ना जेन्ना पातोक कुमसाराचो साक्रामेंत पवित्र सोबेन भितर सरूंक नाहलो तेन्ना, आनी तो हालींच तयार जाल्लो तेन्ना, जेन्ना जेन्ना मनीस पातोक कोत्तालो ताणें सोबे माजार आपल्या आंगार गोबोर घालून भोंवचें पडटालें आपल्या पातकाची ही प्राचीत करूंक. पूण पवित्र सोबेन 11व्या शेंकड्यांतान ही चाल रीत प्राचीन काळांत उगडास करूंक म्हाका आनी तुका गोबरा वरी सगलें निसंटन जालां. हांवें आनी तुवें म्हज्या पातकान मरूंक जाय आनी नव्या जिवितान उठूंक जाय, आनी म्हज्या आनी तुज्या नवसरणी जिविताची करूंक जाय. आयज जायतीं जाणां मांस खावपाचें प्राचीन काळांत बंद करतलीं, नुस्तें खावपाचें, कोण भाजयेनूच रावतलीं, कोण हाड वाडयतले, केंस वाडयतले, आनी कोण सोरो पिवपाचें सोडटले. पूण प्राचीन काबार जालो, सगलें दोबरादान करतले. जिविताची बदलणी, जिविताची नवसरणी खंय गेली? आयच्या पयल्या वाचपान जोयल प्रवादी खेरीत भाशेन इस्रायल पोरचेक उलो मारता, तुमची काळजां पिजात, कोपडे न्हय. कित्याक इस्रायल पोरजां जी देवान विचून काडलेली आनी भासायल्ल्या देशांत पावलेली, ताका एक खेरीत कायदो दिल्लो, म्हजी कायदे, म्हजी मानामेंत सांबाळात. आनी पोरजां जेन्ना भासायल्ल्या देशांत पावली तेन्ना जेजूच्या संबंदान वाटचे सुवातेर वेगवेगळ्या वाटांनी गेल्ल्यो. दुसऱ्या देवाक भुजूंक लागली, मेणे जिवीत जियोंक लागली आनी खऱ्या देवाक भुजूंक विसरली. असल्या वेळार जोयल प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोरचेक उलो करून म्हणटा, तुमची काळजां पिजात, न्हय भायल्यो वस्तू. दुसऱ्या उतरांनी हांवें आनी तुवें म्हजी धणवण भायल्या वस्तूंचेर न्हय, पूण खऱ्या जिविताची धणवण करूंक जाय. आयचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलू आपल्या चिटींत बरोवन म्हणटा, शुभ वेळ पावला. शुभ वेळ कसलो? म्हज्या आनी तुज्या धणवणेचो. आरे खुरीस बांदूंक सोंपें, खुर्सार मरूंक न्हय. हेंच कितें आयचें दुसरें वाचप म्हाका आनी तुका उडास करता. जेजूच्या कार्यांत हांव आनी तूं वांटेकार जातलो जाल्यार म्हज्या जिविताची बदलणी करूंक, म्हज्या जिविताची नवसरणी करूंक आनी फुडें जेजूच्या कार्यांत वांटेकार जावंक हो शुभ वेळ पावला म्हणून भाग्योंत पावल उगडास करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या दोंगरावेल्या सेरमांवांतलो हो एक सेरमांव आयच्या ह्या वाचपान जेजू कितें करूंक जायना आनी कितें करूंक जाय हाचें दोनूय उदाहरण स्पश्टपणी आनी उक्तेपणी दिता. आनी जुदेवाच्या काळा प्रमाणे
जो कोण मनीस पातो कोत्ता हे तिनूय वस्तू करूंक जाय आसल्यो. धोणवण दिवंक जाय आशिल्ले, मागणें करूंक जाय आशिल्ले आनी दुसऱ्याक दान दिवंक जाय आशिल्लें. इश्टानो, आयच्या समयार आयच्या प्राचीन काळान 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश, जो कोण रोंपता तो लुंवता, जो कोण बांदता तो आसरो घेता, आनी जो कोण दिता तो माये मोग शिपडायता. प्राचीत काळ माये मोगाचो काळ. हांवें आनी तुवें म्हजे लागीं सुबेज आहा तें न्हू, पूण म्हाकाच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक, उक्त्या हातांनी दिवंक उलो करता. देखून ह्या प्राचीत काळान म्हजे आनी तुज्या गोरोब्यांत कितेंय तरी साखरी वीस करून, म्हाका आनी तुका कितेंय तरी उणें करून दुसऱ्यांक दिवया. आयज जायती गोरजे वतां मेवतात, हें करूंक शिकुया. पूण आयज मनशाची चाल हे भाशेन जाल्या, तूं तांकां दी, दामून चेपून घेताय कितलें घेवपा जाता, पूण तेंकोडे पत्ते माग दिताना पुरावे सोदतात. तेंको मागू तेंचें तोंड गाडें जाता, पूण तेंको दी, घेवपाक कितलें घेताय. आरे जाणार जा, बुदवंत जायनाका, बोलवंट जा, बोडाय करनाका. हेंच करूंक प्राचीत काळ म्हाका आनी तुका माये मोगाचो काळ म्हूण उगडास कोत्ता. हो आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. आयच्या दिसाचो दुसरो संदेश, प्राचीत काळ मागण्याचो काळ. इश्टानो, उदकान देंवल्या शिवाय उदकाचो थाव गमोना. पणस पिकल्या शिवाय पणसाचो वासूय येना. आनी देवाशी गेल्या बगोर मागण्याचें मोल गोमचें ना. प्राचीत काळ हांवें आनी तुवें म्हज्या जिविताची नवसरणी कोत्तलो जाल्यार, म्हज्या जिविताची धोणवण कोत्तलो जाल्यार, हांवें कितें उणें करूंक जाय जिवितांत तें करूंक जाय जाल्यार देवाक वेळ दिवंक शीक. आनी तें दितलो जाल्यार दिसपट्टी मिसाक यो. तें कोत्तलो जाल्यार कुर्साचे वाटेन बागेली जा. तें करतलो जाल्यार कुमसारा वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिविताची नवसरणी करूंक आयज पयस सोबा ह्या प्राचीत काळान म्हाका आनी तुका उलो कोत्ता. हेंच करूंक आमी आयच्या मिसांत मागुया. आनी आयच्या दिसाचो तिसरो, प्राचीत काळ धोणवणेचो काळ. इश्टानो, आमी पांये बडयले म्हणून हांव फुडें पावचो ना. उतरांचो बोड बोड केलो म्हणल्यार समजणी मेळची ना. आनी खऱ्या जिविताची नवसरणी केल्या शिवाय प्राचीत काळाची धोडवणूय सारकी जावची ना. प्राचीत काळान तुका आनी म्हाका धोणवण करूंक आपयता जाल्यार सोडूंक न्हय, जेवणां पयस करूंक न्हय, ही सगलीं केंस हाड वाडोवपाक न्हय. हांवें सगलें उणें करता जाल्यार हांवें म्हज्या जिवितांत कितें उणें करूंक जाय. हांव उपास करता जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितें असोगताय आसात त्यो उण्यो करूंक जाय. कितें म्हज्या जिवितांत पातक आसा तें उणें करूंक जाय. ही धोणवण करात. कित्याक देव पातकाक पळयता, पातक्याक न्हय. तुज्यान म्हज्या जिविताची ही नवसरणी काडूंक वावूर. Jesus looks at our sonfulness, not the sinfulness. When Judas had no hope, he got the rope. When Peter had a hope, he became the pope. तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत बोरवासाची पावलां मारून म्हज्या आनी तुज्या जिविताची बदलणी करूंक ह्या प्राचीन काळान आनी ह्या आल्तारार येतल्या जेजूशी म्हाका आनी तुका आदार आनी कृपा मागून घेवया. सगल्यांनी उबे रावचे आनी एका गोबोर लायल्या उपरांत तुमी बसूं येता.
solo हांव पयस गेला आतां तरी लागीं सोदा आतां आमच्यो जायत्यो चोला आतां तरी परतून येता ती वर्सां बाळगांक भोवला आतां तरी ओळखून घेता आवयनाची वाटोव केला आतां तरी माफी मागता अनवळपाचो हांवें केला बोगस म्हूण हांव आतां मागता आतां म्हजे भितर रिगला आतका दुखोन आतां दोता आयच्या घरा परतून येता आनीक सोडून देवेचो नाम आयजू तुजी काकूट जागता आनीक पातो हांव करचो ना देवा सोलो हांव पयस गेला आतां तरी लागीं सोता बातका वाटो जायत्यो चोला आतां तरी परतून येता जायतीं वर्सां बातकान भोवला आतां तरी ओळखून घेता भाव भयणांचेर पातो केला आतां तरी माफी मागता ल्हान व्हड पातो हांवें केला बोगस म्हूण हांव आतां मागता पातोक म्हजे भितर रिगला पातका दुखो आतां दवरता
उबी रावया आनी वेळार आमच्यो किरीत गरजो आमच्या काळजा मनाचे आवडे त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. प्राचीत काळ शुभ वेळ. आमच्या पवी सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरांतल्यान तशेंच जिविताचे देगींतल्यान आपले पोजेच्या जिवितान नवसोनी हाडूंक स्फूर्ती आनी आदार जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोजेच्या मागण्यांक आपली काळजां दारून करिनासतना उदरगत आनी बरेपण हाडटले नेम कायदे लागू करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. तुमच्यो बऱ्यो कन्नो मनशां हुजीर दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ह्या प्राचीत काळान आमच्या उपासा वरवीं अदीक आत्मिकतायेन आनी पवित्रतायेन आमी वाडूंक आमचे खासगी आनी कुटुंबीक मागण्या वरवीं देवीक अनुभव मेळून आनी धर्मदान करतना गुपीत तें करून आमच्या काळजा मनाची नवसोनी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमी पातकी सायबा तुजी काकलोत मागता. हे कोविड-19 महामारीक वरवीं आख्या संवसाराक आमच्या भारतांत आनी आमच्या माणकुल्या गोंयांत जायतें लुकसाण जालां. पूण ह्या महामारी वेळारूय आमी देवाची काकलोत आनी मोग भरपूर अनुभवला. आमकां सगल्यांक हे पिडींतली सुरक्षीत दवरूंक आनी बेगीनूच हो रोग नोपयत जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. बोदयाळ बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच ते करकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर हांव कांदोचे.
म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा पिराचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दोबाज्यान समर्पित आहा. पिराचिदाच्या आनी प्रिदिमागाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वणावण्यो दोमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या अनोव काळ सोडवणीचो. आमच्यो वणावण्यो दोमावंक तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तो मान दिवन सोरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता. बाबा करस्न पवित्र तोंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जादूस ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाची बक्षोनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Ma fartazo gute por gotoia. Sonia Gesù amio tocata Ani casi te pieta, Itis partitu Mama Isu, Ami tu ce moro Golgotha.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा घोटींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तुज्या पोथी, भाग्यवंत जुजे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस चावेर, पदवासो भाग्यवंत आंतन, भाग्यवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां काडीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरोबरशेन अंतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेथान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संसाराचे पाप काडटा दी. असतो जेजू जो पिराचे दडवून आनी बऱ्यो करण्यो करून आमकां नवे जिविताक आपयतात. ह्या शेरेच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें मोशे भितोरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गीत गावया. D8 दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार.
म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात, जिविताची नवसोरणी करून आनी पार्शीत काळ पवित्रतायेन सांबाळूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गीत गावया F15 म्हजो पाटलाव करूं. Muzo